गायन गाऊया. सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा. A31 पान 16, A31 पेज 16. सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा. ससना ससना नामान तुका. सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा. ससना ससना नामान तुका. तू बोलतो तू बोलवेना. तुझी महिमा सगळ्याक पावता. तू बोलतो तू बोलवेना. तुझी महिमा सगळ्याक पावता. सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा. ससना ससना नामान तुका. सर्वेश्वरा ऐकल्यास देवा. ससना ससना नामान तुका. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात तुमी मागता सोपून गेलो साल्वादोर फेर्नांदीस देवान ताका सर्गीचें राजभाव करप मागुया. तशेंच माग लायलो आपलो जल्माचो दीस समरपता एंटनी रॉड्रिगीस देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच माग लायला बाय एलोरा दाखुना आपलो जल्माचो दीस समरपता ह्या ल्हान भुरग्याचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. म्हजो भयण मानू आयज पेरपेस्को सायबिणीचो नोवेनाचो दुसरो बुधवार आनी आज जयंतेचो हांव भेटयता मागदालिना फेर्नांदीस जयंतेचो पासत आमी मागुया. वयताले हे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. इएन एन नाताशा, टोनिया सुसा, टिना फुट्टाडो, शिवॉन, स्टीफन एन एंड्रिया डिमेलो, एना पिंटो, आल्फा अल्फोन्सो, सावियो पेरेरा, क्लेमेंट रेगो, मॅक्लोन ओलिवेरा, कॅल्विन आनीक नाकिता. करीत भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसो. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो. प्रितीच्या भावा भयणीनो. मारिया जावन आसली दोयाल ओस्तोरी. तिने सदांच दुसऱ्या सवे दोयालाय दाखयली. आयज आमी पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या दुसऱ्या बुधवारांत आसाव. आयचो विशय दोयाल जावया. एक दोयाल मनीस दुसऱ्यांच्या सदांच आकांताक आनी गरजांक पावता. तर मारयेचो हो शेगून आमी सगल्यांनी आपणावन आमकां कृपा मागोया. आनी तें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोणेचें सांग पातकी उस्कोत म्हूण देवाचे काकुटीक आमी उलो मारुया. काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुटीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यान सुद्दां वार मारे सगळ्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista,
प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग ते आमकां दवरा. देव आमचे मोगाळ बाप्पा, तुजे पोरचेक बऱ्याक पडटा ते सगलें तूं तिका कोणवळें दिताय आनी मोगान तिका चलून वताय. भाग्यवंत ग्रेगोर श्रेश्ठ गोवळ्याच्या विनवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायचो मोदी. हे परी तिची क्रिस्ती जिणेचें सुदारप पळोवन तांकां सदां संतोश भोगूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेतें राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. कोलोसीस शारांतल्या भक्तांक क्रिस्ता सोवे विस्वाशी भावा भयणींक देवाची कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलो आनी आमचो भाव तिमोथ ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार दवरला आनी सगल्या भक्तांताय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवांचो दवरलोलो आसा, ताचे तावन तो भावार्थ आनी मोग निपजोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां पुरगोट जालो तेन्ना ह्या बोरवेंचेची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक पुरगोट जायत वेता. तुमचें सोवें घडलें तशें सगल्या कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी वळखलें आनी ताची नीट समजोनी घेतली त्या दिसा तान तुमचें मोदें अशें घडत आयलें. हें तुमकां शिकयलां तो एपाफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वाशी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुनियारी. आत्म्याच्या देणें तुमचें मोदें बसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतोरें देवाचे ओडूतकार. आमचो जबाब सावंदी कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. सगळीं म्हणुया. कोणवळ्या देवाचेर म्हजो विश्वास आयज आनी सदांकाळ. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत माटलोलो जैतुनाच्या झाडा सारको कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. जबाब कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलां देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोनवालो म्हूण हांव पुरगुट्टलो. जबाब कोनवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. उडकार. Zoj, 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 spora. Zoj, 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 spora. Zoj, zoj, spora. Zoj, zoj, spora. Zoj, zoj, spora. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका पुरगोटूंक ताणें म्हाका धाडला. Zoj, 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 spora. Zoj, 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 spora. Zoj, zoj, spora. Zoj, zoj, spora. Zoj, zoj, spora. Survispo tumče sove jasu, Tuce sove jasu. Luka pormone Jesu Krista ce životoman. Mojma duka somja.
देवस्थानांतलो काडून जेजू शिमावाच्या घरा गेलो. शिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनंती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडी सुटून ती तांचो परामूस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां बासाच्या बोलिकारांक ताचे सोशी हाडली आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका पूण राव म्हूण ती पोरांतताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani Duga Krista. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज पेरपे सुको सायबिणीच्या दुसरो बुधवार ओ दुसरें नोवेन कशें आमी आयच्या दिसा पाळटा. आनीक आयज मारयेचेर आमची नदर आसतना ह्या पेरपे सुकोरीचें जें चित्र आसा ताचेर हांव तुमचें लक्ष ओडूंक सोदतां. आमी पळयता ह्या चित्रांत मारयेच्या हातांत जेजू आसा आनीक अशें म्हणटात की हो चित्रकार जो आसलो जाणें हें चित्र चित्रायलें. एक किरीत खुणा कशी हें चित्र तो चित्रायता. ह्या चित्रांत आमी दोनूय वाटेन पळयल्यार ल्हान ल्हान दोन आंज आसात. अशें म्हणटात एक जावन आसा आंज बडवो गाब्रिएल आनी दुसरो जावन आसा आंज बडवो मिंगेल. आनी हे जेजूच्या कोश्टांच्यो खुणा तांच्या हातांनी आसात आनी ह्यो कोश्टांच्यो खुणा पळोवन जेजू आकांतलोलो आसा आनी ह्या आकांतलोल्या जेजूक मारिया आपूण बुजवण आनी गोठाय आनी धीर दिता. अशें हें चित्र आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या जाग्यार आमी आमकां घातलीं जाल्यार हीच मारिया तुका आनी म्हाका बुजवण आनी धीर आनी गोठाय दिता अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू देवाचें दोयाड मुखामोड आख्खे पोरशेक उक्तें कोत्ता. आनीक स्तोत्र 34:18 अशें म्हणटा, जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशी सर्वेस्पोर आसाच. आनीक हेंच देवाचें दोयाड मुखामोड, देवाचें दोयाड काळीज जेजू आयज आपल्या बऱ्या कोन्यांनी सगळ्या लोकांक उक्तें कोत्ता. पयले सुवातेर शिमावाचे सासूक हे जोरांतली तो बरी कोत्ता. ते उपरांत सोबार बोलिकारांक जी कुडीच्या कोश्ट भोगतालीं, जांचे देंवचार बसलोले असल्यांक जेजू बरी कोत्ता. आनी देखूनच आयज जेजू हो दोयाळायेचो गूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता सेंट ग्रेगरी द ग्रेट. हो जावन आसलो एक पाप साहेब आमचे पवित्र सभेचो. आनीक तो सदांच अशें म्हणटालो, ही इज नॉट वायज टू मी हू इज वायज इन वर्ड्स ओनली बट ही हू इज वायज इन डीड्स. ही इज नॉट वायज टू मी हू इज वायज इन वर्ड्स ओनली बट ही हू इज वायज इन डीड्स. प्रितीच्या भाव भयणीनो, खऱ्यांनीच हो पाप साहेबचे ही उतरां आयज आमकांय उगडास कोत्ता की न्हय आमच्या उतरांनीच आमी दोयाळ जावंक, पूण जेजू भाशेन आनी मारये भाशेन आमच्या कोन्यांनी आमी दुसऱ्या सवे दोयाळ जावन दाखोवंक. आनीक होच दोयाळेचो शेगूण देवान जो मारयेक दिलो, जो मारयेच्या जिवितांत आमकां सदांच दिसून आयलो,
होच शेगूण घेवन आमी सगळीं वाडूंक आनीक एकामेकांताय दोयाड जावंक कश्टवतात तांच्या आदाराक तांच्या गोरसांक आमी पावूंक कुरपा आयच्या हे सेवाधर्मांत आमकां मागून घेवया. बेटोने आम्ही गायन गावे. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दोयाड जिणेची चाल आपणावंक आनी आपल्या जिविताच्या उदाहरणांतल्यान दुसऱ्यांक वसलें जिवीत जिवंक उत्तेजन करूंक तांकां कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दोयाला हे खाशेलें तोत म्हूण मानून घेवंक आनी समाजान तें उखलून दवरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमी समेस्तांनी मारये भाशेन दोयाळ जिवीत जिवंक प्रयत्न करूंक आनी ह्या वरवीं समाज नवसरूंक वावरूंक आमकां कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. पिडेन कोसळटल्यांक फावो ती भलायकी आदार आनी सांगात फावो जावं सायबिणीचे मजतीन देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. बापा हांवें थोडीशी मागणी तुज्या फुड्यान दवरल्या. तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेर मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने गायन गावया. जिने वाटे जिने किडना. C19 पान 30 आणि 6, C19 पेज 36. सुका बोला ओष्टा काटे हे जांगेले जिने वाटे आटा बाबा म्हज्या बाबा भयणानो, म्हज्या तुमचे बलिदान चड पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या रंग्या सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलें. तोच योद आयज भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवंक आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसणें आनी सुभान जिवीत मेळूं. सो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वापरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतवेदना सासनाचे देवा सोर काय सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दिचो आनी आमच्या फायद्याचो ग्रेगोरे तुज्या भक्ताच्या मनात ही परब समोरबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्य वो जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्या धर्मांत आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतान भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा कोरस पवित्र सोक केल्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोसुबेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हांव तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावटाचो गोड परगटुया सोमयाची आमी मोगुडो काका आनी एकाशीतले बियेता इतले मोठी तूं वैभवारे सो आमी तुजे बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो सर्वची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतले आमा समेस्ता पवित्र तुमी वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यत बाप्पा फिलिपनेरी आमच्या कोळी बाप्पा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोवळी बाप्पा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो भरभोसो मेले ती आमच्या गोंयच्यांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकृत कर तांकां तुजे वतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पौसोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय संगती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो धर्मदूतां भाग्यो जुसे वास सोर काय तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं
त्या जेसू सांगता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें चुकलें प्रार्थन एपळा तिरकेवन म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय समकाय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें परतू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोण्या जिवितां समस्या आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरकता तर आमकां शुभदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेस क्रिस्ता तुवेंच्या दोन पिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पवित्र बिच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी कशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ येता राजभर चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोंपे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची कबूल कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागे सोमिया तुवें भितरूचे म्हाका पावना पूण शेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया D40 जुंय प्रितीम वस्ता 570 आनी 5 D47 पेज 75 Jezu,
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, जेजूचो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवोंडो. ताचे कडचें तुजें सोपून सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या स्वता प्रमाणे माय मोगाच्या कोडण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. मागता भाग्यवंत ग्रेगोराचे परबे सुमेर तुजे पुता जेवचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सभा आसूं. सोद पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. भोभाग्योत मारे, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो भरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये, आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक सोकते भितर सर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये, आमकां उपकार सोडून दी. ताळ्याचे सयत करूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सवें सासणाचें जीव. हे सोमया जेजू क्रिस्ता, तुजे सदांकाळ आदार दितले माये, आमचे पासत विनोदी कर. हे सोमया जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या कानान नोकरान उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा समजल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळ्ळेंत आमकां पिराय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कर कोवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणी. हे आदाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख हुस्के कोती, विघ्नां संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या वचोन्यांनी आमची दयेन जतन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांत आमचें मन एकठांवूंक मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. भावार्थ्यांची मागणी. आमच्या पाप साहेबाक, बिस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोबेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटान जिवचे कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोमया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गोलसो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. इल्लोसो वेळ ओगीस रावन.
गोडवाईच्या दोड्यांनी सासवडराचे माये ओढे आमच्या पाया लागी तुझे वेगे पाडू तुसो ओरो तुझ्या सुखदुःखाचो ओढसो तोच तुझे माये तुकाचे नावे तुझे वेगे पाडू तुसो ओरो तुझ्या सुखदुःखाचो ओढसो तोच तुझे माये तुकाचे नावे. भावार्थ्यांचे मागणे या आदाराचे माये तू ग्रेस तुशी उदार देवाची सोद देणी तू आमकां वांटताय आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तांतावन तू आमच्या पातकांचे बक्षणे आनी आमचे तारण सोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवंक निर्भागी पाळां सायत म्हूण जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यांत आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये. आतां आमी सोर सोबिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवोन शरोना कालच्यूंक आमकांच ओपोवन दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तें आसा ओसऱ्यामध्ये तू सुद्धा आनी सुद्धा तुजो पूत जेसू बागेत मरे देवाचे माये मा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे भाग्योते माये क्रिस्ताच्यो बासाण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया हे सोबियांचेच क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे माय आमची आवय करून दिल्ली सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांत तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोडवणीचो पोळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवतांचेर आशिर्वाद हे सोबिया कुडीच्या अस्कोत्यान कसोतल्या तुज्या चाकरांचेर ओ चाकोडणीचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवंक जिवीत बरीत कर अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दुयेंत भलायकी सोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया बो कोणवाळे आंकवार मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक केल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता आंकवारीचे आंकवारे माये मोशे तुजे सोशी हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया टी 40 पान 222 टी 42 पेज 222. Perpetuum